भलायकी मंत्र्यान जीएमसीत वचून चीफ मेडिकल ऑफिसराक वडीर काढलो. अशे तरेचो अपमान सोंसचे ना. आंदोलन फाटी घेतला, मात माफी मागपाचे प्रकरण मिटिल्ले ना. सिनियर दोतर मधु घोडकिरेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सो आता जे डिमांड पास जाले डॉक्टर एजिटेशन सोंपले, पण तुम्ही म्हणटा हो डिमांड जो आहा ना इट इज इन द डोर इन द कोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हांवें थंय सीएमाक एक्सप्लेन केलां. ते इंडिविज्युअल न्ही, तो तुमच्या सिस्टमीचे जे ऑफिसरान जालो तो सिस्टमीचो पार्ट. खरें तिणी ताजेर हेजे फुडें कितें येवं जायना, तांणी डिसायड करूं जाय एज अ गव्हर्मेंट. तेणी पुलिसांक कंप्लेन घालपाची हें न्ही. आतां जेन्ना हांवें कंप्लेंट केली, जी काल जाल्या ती कंप्लेन, ऑफिशियल कंप्लेन ऑफ द मिनिस्टर इज विथ सीएम. जेन्ना आमी सांगलें की थंय जर जाल्यार आमकां थंय जाय आशिल्लें, तो येयलो आपण त्याच्या बदला आपूण येयलो, मान्य तुगेलें. पण आतां जो हें आसा ती सीएमाच्या मुखार ह्यो गजाली गेल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांनी त्यो पुटअप केल्ल्यो आसा. सो एक्चुली ती जो भितर जाला इट इज कंप्लेन अगेन्स्ट हीम विथ द सीएम. दोतर कोणाच्या वशिल्याचेर ह्या पोस्टा मेरेन पाविल्ले ना. ते खंयच्या मंत्र्याचे सर्वंटनी कितें चुकला जाल्यार कारवाय करची, मात इन्सल्ट सोंसचे ना म्हूण दोतर उलयलो. आनी आमकां डिग्निटी आसा गव्हर्मेंट एकाचेच न्ही, रुद्रेशाचेच म्हणा न्ही तुका, आनी कोणाकू सेम चल्ला न्ही, सगळ्या ऑफिसांनी सेम चल्ला. पण आता स्टॉप जातले म्हणटा तुम्ही जावंकूच जाय न्ही. तूं आमकां आनी हो आतां हालीं तेंपाक कितें जालां, तिंका कोणाक लोकांक मिनिस्टरान लायिल्ले आसा ते तांचे सर्वंट कशे वागता. पण आता ह्या इन्सिडेंटा उपरांत एक मेसेजूय गेली की डॉक्टरांकू की आमचे पोजिशन बाबा कितें. रुद्रेशाचो आतां तेजें स्केलिंग तो कलेक्टर वयर पावला, पण डेजिग्नेशन वायज डेप्युटी कलेक्टरचो कॅडर. येद्या व्हडल्या ऑफिसराचो तुमकां याद कपिला सारकी जर तेणी केस केल्ली कामाक हें हाडटा म्हणून नाटेकारान केल्ली तशी प्रॉब्लेम जावं. हय जावं शकतलें न्ही. तांचो इन्सल्ट घेवपाक आमी न्ही. आमचे कडेन काम चूक आमी मेमो दी, ट्रान्सफर कर, कितेंय कर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.